गोयात दर वर्सा सुमार 300 थानांच्या कॅन्सराचे दुयेंती नोंद जातात। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन माहिती दिली। राज्यातल्या कॅन्सर दुयेंतींक एंटी कॅन्सर मेडिसिन फुकट दितले अशें ताणें सांगले। हे वखद सुरवेच्या काळात दिल्यार कॅन्सर पुरायपणान बरो जावपाक शकता अशेंय राणेन सांगले। पळयात पुराय बातमी। कितें आहा की गव्हर्नमेंट ऑफ गोवान डिसिजन घेतलेला की आयच्या दिसा गोंय राज्यान 48 भुरगीं आसा ते 48 पूर्ण भुरग्यांक आमी ते ट्रीटमेंट आमी फ्री ऑफ चार्ज आमी ते ट्रीटमेंट आमी दितले। गोवा मेडिकल कॉलेज एंड आरोग्य सेवा हे 48 भुरगे जे आसा जी लिस्ट आयच्या दिसा आसा हेजे फुडें ते कोण भायरचे गोंयचे आहा ते सगळे मागीर आमी विशय आमी चर्चा करूया। आयचे दिसा हे सगळे गोवा एकूच अशें राज्य आसतलें जे खंय पूर्णपणे 100% हेमोफिलिया पेशंटाक आमी रॉसच्या बरोबर जे MOU करार केल्लो तेंच्या माध्यमांतल्यान हे ट्रीटमेंट आनी तेंचे सहकार्यान तेंचे CSRच्या माध्यमांतल्यान आमी हे करपाक शकले। हे हेमोफिलिया हे गोष्टी फुडें व्हरपाक आमी म्हणटा एक रेव्होल्युशनरी कन्सेप्ट आनी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आमी जे इंजेक्ट करता भुरग्यांक मेन म्हणजे कितें आहा ते डीन बी सांगतलो की हे सगळे जे ब्लिडींग डिसऑर्डर्स आनी सगळे गोष्टी जे आसा हे सगळे गोष्टी योग्य तरेन तांकां ट्रीट करून तांकां एक बरें जीवन दिवपाचें काम गोंय राज्याच्या सरकारान केल्लें आसा। गोवा मॉडल आमी जे म्हणटा म्हणून गोवा मॉडल म्हणटा। कितें केलां आमची टीम केल्या ऑफिस म्हाजें जे चलता ते वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान आमी फुडें व्हरपाचें ते मुद्दम आयज दिल्लीच्यान आयले आमी डिसिजन ताबडतोब घेतल्या आनी एक नवे ड्रग आमी चालू केल्ले आसा। आमी आयज तुमकां खबर आहा की 1 लाख पर्यंत आमी पावपाक आयल्या ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रिनींग जे आमी पळयता ते ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रिनींगान आमी पळयता की जेन्ना आमचे कडेन येता दर वर्सा आमचे कडेन 250 ते 300 महिला ब्रेस्ट कॅन्सराचो दुयेंस घेवन येता। आमी आयज रॉश कंपनी आनी हेंचे कडेन टायप कित्याक करता कारण ते आमकां जे नॉलेज दिता जे जगभर कितें चल्लां हेजो उपयोग आमी आमच्या राज्यान आमी करूं शकता आनी आमच्या लोकांक तेजो फायदो जातलो। आयज आमी डायरेक्शन दिल्लें आसा आनी ताबडतोब आयजच्यान चालू जातलें। आमचे कडेन आयज रेकॉर्डेड आमी आयज कॅन्सर रेजिस्ट्रीची बी चर्चा केली। त्याच बरोबर कॅन्सराचे पेशंटाक हे सगळ्यात म्हत्वाचें इम्पॉर्टंट गोष्ट हे जेन्ना आमी पळयता की इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ड्रग इन गोवा फॉर कॅन्सर ट्रीटमेंट pertuzumab and trastuzumab combination monoclonal anti-cancer specific for HER2 plus breast cancer patient which include high incidence state of Goa ते आमकां सगळ्यांक खबर आहा की हे वाड चल्ल्या। If this drug is given in early stages of breast cancer, it can offer complete cure. The decision to give this new recent drug, which is available in advanced countries only and in specialized hospitals, will now be available free of cost to the patients in the state of Goa. And insulin सारखे घेवचे पडटा तुका ते दिसभर हॉस्पिटलान दवरून करपाचे करना अंडर प्रोटोकॉल आमी जे आयडेंटिफाय करतले गोवा मेडिकल कॉलेज डॉक्टर अनुपमा बोरकर एंड डीनचे माध्यमांतल्यान ह्यो सगळ्यो गोष्टी आमी हे करतले। त्याच बरोबर ताका टेस्टिंग जे कितें करपाक जाय ते योग्य तरेन ते आमी फेसिलिटेट करतले। ते आमकां फेसिलिटेट करपाक रॉश कंपनी आमकां मदत करतली। हांवें ज्या हेमोफिलियाच्या पेशंटाचे 2 गोष्टी आमी उल्लेख केलो। मसल डिस्ट्रोफीचो विशय आमी एक स्पायनोमस्क्युलर एट्रोफी हेजे उल्लेख केला। जेन्ना आमी फक्त पर्पल फेस्ट केले म्हणून जावचें ना तेंचे सारखे भुरगे जे थंय येता त्या भुरग्यांक बी आमच्या राज्यातल्या भुरग्यांक आयज आरोग्य क्षेत्राच्या माध्यमांतल्यान बाब सुभाष फळदेसायन आयडेंटिफाय कितलेय लोकांक जर केल्यार तो जे सांगता ते आरोग्य खातें मानतले आनी ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली।